तुका डाऊट असा मिटिंग झाला काय ना या गोष्टीचो ते पयलीं सांग. राईट. तुवें जे म्हटलां पळय न्ही रे, इकेड इज सेंट्रल गव्हर्मेंट इज फॉर द ऑक्शनूच जावपाक शकता, पण तेजें जाता तितके बेगीन ऑक्शन करूनच तेजेर सोल्युशन काडटा आमी. ती पयली मिटींग जी आसा ही मायन्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर विथ द मायन्स सेक्रेटरी, अवर एजी एंड ASG हांच्या बरोबर मिटींग जाली. तातूंतल्यान आमचो चिंता असली पळय न्ही रे, मायन ओनरांची चिंता आमकां ना. आमकां चिंता आसा पळय न्ही रे, लोकल थंय वर्कर आहा तेंची चिंता आसा, ट्रकवालो आहा तेजी चिंता, मशीनवालो आहा तेजी चिंता आहा, शेतकार आहा तेजी चिंता. कारण आमी बारीक मनशाचो विचार करता, हें सरकार बारीक मनशाचें, ताजी चिंता आमकां आसा. तर फाल्यां सकाळीं कोण तरी भायलो येयलो जाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक आतां पासून तेंच्या कडेन जे ऑन बोर्ड आसात पळय न्ही रे, कदाचित ते भायर पडटले काय कितें म्हणून तर आमी वेगळ्या पद्दतीन हेचो विचार करताले. आनी गोंयची मायनिंग एक्टिविटी परत एकदा रिज्यूम जावची, सुरू जावची, तेजोच सारसार विचार करून आमी ह्या कन्सेशन्सीचेर आयिल्ले आसा की आमी अशाच पद्दतीचेर हाजेर सोल्युशन जे आसा पळय न्हू हें काडपाक शकतले. आज आमी तेच्या एसोसिएशनाकूय मेळटा. ओके, परत आसा अशें 2 दिसांनी उरलेलो, कारण AG आनी CS आनी आमी परत हांगा मिटींग जातली. वी आर इन टच विथ ASG. ती एक ह्या 8 दिसांक जायत्यो डेव्हलपमेंट जातल्यो त्या बाबतीत. सगळें म्हणून तुका सांगलें आज आमी एसोसिएशनाक मेळटा न्ही रे. टुडे वी आर मिटींग टू द GOME. आतां मेळटलें सांजचे केन्ना तरी आसतलो. हा हय, ऑप्शन जातलें हेंच म्हटलें हांवें. या दोन गजाली आसा, एक ऑक्शन आनी दुसरें कॉर्पोरेशन. त्या खातीर हांवें तुका सांगलें आमकां चिंता कोणाची आहा, सगळ्या बारीक लोकांची आहा. ओके, तांकां कसो फायदो जातलो पळय न्ही त्या ऑप्शनाचो आमी विचार करता. तूं कांय चिंता करूं नाका, सगळ्यांक ऑल इंडिया लेवल.